Matthew chapter 6 verse 34. पाल्याची चिंतून कंत करी नकात, पाल्याची कंत पाल्याक, आईची कंत आजीक पुरो. Matthew chapter 6 verse 25 to 34. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें आनी येवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसनापास कूड व्हरती न्ही. पळय, अंतरळ्याची सुकणी ती ओंपिनात, लुविनात या तुपांनी पुंजयनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कित्याक उत्तीम न्ही. तुमचे मध्ये कोण चिंता करून आपल्या आवक थोड्या वेळाक पणी सोडोवंक सकात, आनी न्हेसना विशयां तुमी कंत काडची कित्या. शेतांतली ती काट फुलां कशी वाडटात ती पळया. ती गळनात, लुवनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सालमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांतांतल्या एक फुला सारको न्हेसलेलो ना. आज आसा फाल्यां रान्नीन लासता त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां न्हेसोवचो ना. उणा बावार्थचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करी नाकात. हे सगळे सोदचे अनभवर्त्यांनी. ह्या सर्वांनी तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची कुशी, आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. पाल्याचें चिंतून कंत करी नाकात, पाल्याची कंत पाल्याक, आईची कंत आजीक पुरो. लूक चॅप्टर 12 वर्स 16 to 21. जेजून तांकां ओपार सांगली, एक ग्रेस्त मनशाचे बुंदी एक पावटी उदंड पीक जालें. तो आपल्या इतल्या चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं, म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शेकीन तूं म्हणालो, हांव एक करतां, म्हजीं कोठारां मोड घालता आनी ओडकन बांदता. सगळें म्हजें पीक, म्हजें माल तांतूं भरता. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा, अदृश्टवंत मनशा, साबार वर्सां पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सावकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मात मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्ती पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो. असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवीं पुजयतल्याची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखातात ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतेल्यांक तूं सरेस्परा सांडून घालिनाय. साम चॅप्टर 16 वर्स 2. सरेस्पराक हांव सांगता, तुमचो म्हजो सुमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुखना. साम चॅप्टर 18 वर्स 30. देवाची वाट परिपूर्ण, सरेस्पराचे उतार उजान पारकिला, ताचे ते आसरो घेतल्या सोमेस्तांक तो एक डाल. साम चॅप्टर 62 वर्स 2. तोसू मुझे कडाप, मुझे तारण, मुझे कोटे, देखून हांव केदींच हालचो ना. साम चॅप्टर 97 वर्स 10. जी वाईट असो द्वेष करता, तांचो सरेस्पोर मोग करता. आपल्या भक्ताचो तो जीव सांबाळता आनी नसत्यांच्या हातांतलो तांकां निवारता.